गोंयांत ज्युनियर सिनियर स्केल अधिकाऱ्यांचे भरती खातीर शिक्षणीक पात्रतेसावन आंकड्या मेरेन सरकार फेरनियाळ घेता। रिपोर्ट सरकारा कडेन पावला। सप्टेंबर म्हळ्यार वेकन्सी नव्यान थारावन भरती सुरू जातली म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। स्वतंत्र कॅडराचे यत्न चल्ल्यात। खाजगी उद्देग व्यवसायांतल्यान डेप्युटेशनाचेर तज्ञ अधिकारी घेवपाचो विचार चल्ला म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले। जीपीएससीन वेचून काडिल्ल्या उमेदवारांची सिलेक्शन प्रक्रियाच वादग्रस्त जाल्ल्यान सरकारान अधिकाऱ्यांच्या भरतीचें कितें केलां काय म्हूण मडकयकारान प्रस्न काडिल्लो। Speaker sir, माझो क्वेश्चन आसा whether the filling of the post of junior scale officer of the Goa Civil Service cadre have been advertised by Goa Public Service Commission. हे एकूण वेकन्सीज कितल्यो आसा कॅटेगरी वायज? स्पीकर सर, सरकारान एक निर्णय घेतलेलो आसा की ज्युनियर स्केल सिनियर स्केलच्या संदर्भात भरपूर कोफुजाव असल्यामुळे आणि डबल चार्ज असल्यामुळे प्लस जशे हे सगळे स्ट्रेंथ केल्ली ती कितल्या तरी वर्सां पयलीं केल्ली। आतांच्या मॉडर्न रिक्वायरमेंटा प्रमाणे ज्युनियर स्केलीन जे कोण घेवपाचे ताजी कितल्यो पोस्ट जाय हाचो एक्सरसायज चालू केल्लो आसा गव्हर्मेंटान। आनी तो एक्सरसायज तातूंत भितर लॅटरल एंट्री, तातूंत भितर क्वॉलिफिकेशनचे काही चेंजीस, क्वॉलिफिकेशन्स चेंजीस एज वेल एज नंबर ऑफ पोस्ट हाजी एक कंप्लीट कॉम्प्रेहेन्सीव स्टडी चालू आसा सध्या। प्रायमरी रिपोर्ट तांच्यांनी म्हाका सबमीट केला। साधारण सप्टेंबर पर्यंत ताजेर निर्णय जातलो। दोन गजाली करता, एक म्हणजे क्वॉलिफिकेशन ज्यो नवी आयल्या ती इन्क्लूड करतले। देन देर वील बी डिफरंट पोस्ट मे हॅव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॅटरल एंट्री। लॅटरल एंट्री म्हणजे डायरेक्ट इंडस्ट्रीच्यान मनीस 5 वर्सां 10 वर्सांचे हाजेर भितर घेवपाचो, म्हणजे ज्याच्यामुळे कितें तरी नवे ब्लड येतलें। उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायतीक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार घेतिल्ली नाका। जिल्लो पंचायतीची आमसभा मंगळारा पर्वरे सचिवालयांत जाली। विरोधकांचे जिल्लो पंचायत मतदारसंघांनी पयसो दितना सरकारा कडच्यान भेदभाव जाता म्हणून कांय वांगडी उलयले। स्पेशल स्टेटसाचेर सरकाराच्या भुमिकेक झेडपी वांगड्यांनी तेंको दिलो। मात खासा दर्जो म्हळ्यार नेमकें कितें तें सरकारान लोकांक सांगचें म्हूण झेडपी मागतात। पंचायती राज इलेक्शन्स ऑन पार्टी लेवल्स आयज प्रत्येक मेंबर हेजेर आपले ओपिनियन मांडलें आसा प्रत्येक मेंबरान, आणि अशें दिसून येयल्लें आसा की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन जिल्हा पंचायत आर ओपोजिंग द मूव टू हॅव इलेक्शन्स, पंचायत लेवल इलेक्शन्स ऑन पार्टी लायन्स। अशें दिसून येयलें की पार्टी लायन्स जर इलेक्शन जायच जाल्यार बेसीक जो 73rd 74th अमेंडमेंट जो आसा वो इज डिफिटेड एट फर्स्ट। वो अमेंडमेंट इतल्याकूच लागून घडोवन हाडलो की टू गिव पावर्स डायरेक्टली टू द पीपल, जसे म्हणटा की ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इज टोटली डिफेक्टेड अगेन्स्ट रुलिंग गव्हर्मेंट। समज अगेन्स्ट खंयची पंचायत फॉर्म जाली, आर दे गोइंग टू गेट इक्वल फंड्स? तुमी तसो लॉ करतले, रूल कितें करतले? आनी तसो रूल येवपाक जाय की इवन दो पंचायत इज फॉर्म्ड अगेन्स्ट द पार्टी, इट हॅज टू गेट द सिमिलर फंड्स एज वॉट द रुलिंग पार्टी पंचायत वील गेट। इवन रुलिंगाच्या एमएलएन अशें म्हटलेलें आसा की जिल्हा पंचायत शूड बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन, आनी हो विचार लोकां मदीं व्हरचो पयलीं, एक पॉलिसी पास करच्या पयलीं लोकां मदीं लोकांचें तेजेर कितें मत आसा पळय हेजेर विचार गव्हर्मेंटान करचो। एनिमल रेस्क्यूवाले आनी पुलिसांनी मेळून मंगळारा पणजे फोंतेनास वाठारांतल्या बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घाली। गायचे चरबेचे हे रॅकेट म्हणून एनिमल रेस्क्यूवाले सांगतात। धाड घालून 3 गोरवां सारवार गेलीं। पुलिसांनी 6 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात। गायची चरबी काडपाचें सामानूय पुलिसांच्या हाताक लागलां। म्हयनोभर फाटीं मडगांवां धाड घालून असलेच रॅकेट एनिमल रेस्क्यूवाल्यांनी उक्ताडार हाडिल्ले, मात पुलिसांक ह्यो गजाली दिसनात। खूब वर्सां पासून हांगासर जे इलिगल स्लॉटरिंग जे रातच्या टायमार डेली हांगासर जी गोरवां हाडून तांकां डेली थोडे करून मारप। हांगा रुमान सगळे कडेन जे कितें शितोडे उडयल्ले आहा हे लोक सांगता की ते बेळगांवच्यान मांस हाडटा, पूण बेळगांवच्यान जर मांस हाडलेले जाल्यार ते रगत काय अशें उसळचें नासलें। हे सगळे रगत उसळ सगळे प्रूफ हांगा मेळटा। तशेंच हांगासर जे कढई जे आहा ते कढाईन हे जे उरलेले जे मांस आसा, जे कुसलेले आसा, ते हाडां आसा, ती सगळी घालून ती उकडली वयता आनी मागीर तेजे जे चरबी काडून म्हणजे तेजे वॉस म्हणटा ताका, वा तेजे फॅट्स म्हणटात ते काडून मागीर ताका मागीर मिलावट करपाक अशा कंडिशनान हे लोक जे आहा ते ऑल ओव्हर गोंयान हे भरलेले आसा। खूब कडेन हो प्रकार घडटा। गव्हर्मेंटान जाता तितके बेगीन हे सगळे कडेन जो प्रकार घडटा लोकांनी मदत करपाक जाय। वेटनरी खात्याक मात खंय ही गजाल पणजे चलता म्हूण खबरूच नाशिल्ली। चल्ला तो प्रकार गंभीर म्हूण सहाय्यक वेटनरी संचालक आतां सगळे जाले उपरांत उलयता। Very serious. I came to know just now about it. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। घेवया एक विराम।